समट आणि सावाला. पण एक सवाल आहे असल्या मनशांक या कोणी असले चिंताप घेऊन जियेता तांकां कानून बाहीर आनी अनैतीक रितीन पयशे जोडणं भुरग्यांक या कुटाम पसचे हाका आनी एक रितीन सांगचें तर सोर्न कुटाम पसचे कित्याक म्हळ्यार कानून बाहीर अनैतीक तेंय आसा जाल्यार जोडलेले पयशे जावंक पुरो ते सोरपणाचे जातात. आमी म्हळ्यार वचून अशें हात घालून सादारणशे सोरान काडले बी काडून पूण हांवें दुसऱ्याच रितीन केलां. एकल्यान सोरपणान आपल्या भुरग्यांक पसल्यार तातूंत कितलो घन आनी मान आसा म्हणलें सवाल. तुवें पसलें न्ही जालें तुज्या भुरग्यांक आनी तुज्या भुरग्यांक कळ्ळें मुखार तुका डॅडी तुवें केल्लें भारी बरें जालें आमच्या खातीर तुवें सोरलां तुका आमी जुबलो येदाळ सन्मान करता म्हूण तितकी भुरगीं ह्या भुरग्यांक इल्लीशी लज बगत समजारा सांगूंक शकता ती म्हजो डॅडी अशें अशें कर आमकां इस्कालाक धाडटा देखून हर एक आवय बापायन चिंतूंक जाय कित्याक म्हळ्यार असल्या अनैतीक आनी कानून बाहीर रितीन पयशे जोडून हे कुटुंबाक बायल्यांक आनी ताच्यांक पसता तर तें मानाक आनी घनाक उणें. पूण एक सवाल असल्या मनशांक या कोणी असले चिंताप घेऊन जियेता तांकां कानून बाहीर आनी अनैतीक रितीन पयशे जोडणं भुरग्यांक या कुटाम पसचे हाका आनी एक रितीन सांगचें तर सोर्न कुटाम पसचे कित्याक म्हळ्यार कानून बाहीर अनैतीक तेंय आसा जाल्यार जोडलेले पयशे जावंक पुरो ते सोरपणाचे जातात. आमी म्हळ्यार वचून अशें हात घालून सादारणशे सोरान काडले बी काडून पूण हांवें दुसऱ्याच रितीन केलां. एकल्यान सोरपणान आपल्या भुरग्यांक पसल्यार तातूंत कितलो घन आनी मान आसा म्हणलें सवाल. तुवें पसलें न्ही जालें तुज्या भुरग्यांक आनी तुज्या भुरग्यांक कळ्ळें मुखार तुका डॅडी तुवें केल्लें भारी बरें जालें आमच्या खातीर तुवें सोरलां तुका आमी जुबलो येदाळ सन्मान करता म्हूण तितकी भुरगीं ह्या भुरग्यांक इल्लीशी लज बगत समजारा सांगूंक शकता ती म्हजो डॅडी अशें अशें कर आमकां इस्कालाक धाडटा देखून हर एक आवय बापायन चिंतूंक जाय कित्याक म्हळ्यार असल्या अनैतीक आनी कानून बाहीर रितीन पयशे जोडून हे कुटुंबाक बायल्यांक आनी ताच्यांक पसता तर तें मानाक आनी घनाक उणें. अशें तुमी ल्हान आसतना हांव ल्हान आसतना आमकां हे समस्या नासले इस्कालाक वताले आमी पाटी येताले आमी कितें शिकलें तें बरयलें तितल्यार जालें. आयताराकय क्लास आसा दोतोनीक वचोंक जायना मिसाक वचोंक जायना म्हळ्यार सट्टा वचोन आवय बापाय दादा म्हणटाली तूं फेल जाल्यार ना मिसाक वच दोतोनीक वच म्हणून सांगची गजाल आसली. पूण आतां काळ बदलला तशें म्हणटा आसतना कांय देवबिरान ना मागणें नाका दोतोन नाका म्हणलें चिंता पायलां म्हणून सांगच्या की ह्या काळांत कित मस्त संगती बदलल्यात त्यो आमी मानून घेवचें पडटा. आमच्या काळार कितले मार्क्स मेळ्ळ्यार कांय इंजिनियरींत कांय करूं जातालें पूण आतां काल बदलला म्हणटा आवय बापायक व्हडलो खंत हुस्को हे विशय आसा. आतां निती प्रकार गेले तर जर एकल्यान पब्लिकली ह्या उक्त्या रितीन एकल्याक अपमान केला तो जावं व्हड या ल्हान चूक म्हूण ताका बगली ताणें केल्लें ताणें परतून परगट रितीनच ताणें सांगूंक जाय हांवें त्या दीस उसारलें ह्या व्यक्ती विशांत चुकीचें आनी देखून हांव परगट रितीन हांव चूक मागतां म्हाका माफ करूंक जाय म्हणून सांगूंक जाय. आनी जायते फावटी अशेले कितें माध्यमांनी आनी थंय हांगा जाल्ले तवड लोकांनी विचारचेंच यू हॅव टू एपॉलॉजायज. थोडे फावटी कोर्ट समेत सांगता व्यक्तींक हाका तुवें चूक केलाय देखून तुवें परगट रितीन यू हॅव टू एपॉलॉजायज. नीत म्हळ्यार ती थोडे फावटी एका व्यक्तीच्या जुबिला वेळा जावंक पुरो या थोडे फावटी मरणा वेळार जावंक पुरो अशें म्हणटात काय म्हळ्यार ह्या मनशान जिणेंत कोणाक दुख येयल्लें ना हो मनीस कोणाक वायट करूं ना अशें म्हणटात. आनी हें उतर आयकूंक सगळ्यांक एक आशा आसता थोड्यांक कंट्रोल करूंक जायना सांगतात पूण थोडीं मनशां हें आयकोवच्या खातीर तें उतर जिणेंत काय करता म्हळ्यार जावं पुरो ह्या जाक धार्मीक या लायक काय करता म्हळ्यार कोणाच्या खबरे वचना वगत बसतात थाटस तांचे इतल्याक कळीत जाता भितर कालें भायर आसा तें सूख मनशांनी केल्लें सारकें न्ही म्हणून कळटा भितर पूण जाल्यार हांवें काल्यार पाड जायचें आनी ताच्या मागीर सगळ्यांत हांव न्ही हें एक बरें उतर आयकूंक मेळचें म्हाका म्हणल्या उद्देशान अशें करता. पूण जेजून आतां तुमी सांगले प्रमाणे दोनूय रिती वापरल्यात बळेपणान ती दिवचें आनी तशेंच खंय खंडन करचें तेंय केलां थोडे फावटी गरज पडटा दुखोवंकय दूख केलां ताणें.
आता हें चिंतप हाणें ह्या मनशान कांय वायट करुना बरेंत केलां म्हूण चिंतून जेजूचे वरन एका क्रिस्ताच्या पाटलावदाऱ्यान जेजू उपरांत सडीत बरो जावंक साध्य आसा गी धनी ताज्या लागीं काम करतल्या मनशाक तो ताका फावो तो सांबाळ दिना आनी वो कुलकार ह्या कामेली मनीस म्हणटा म्हाका कुटुंब पसूंक इतले पावना इल्लेशे चड जायचे म्हाका एक 12,000 म्हण दिजे म्हणून धनी म्हणटा 10,000 दिता तुका जाय जाल्यार कर नातल्यार वच म्हणून वो कुलकार कालें करता म्हळ्यार वगत रावता आनी धन्य गाड्या मस्त आसा देखून तो म्हयन्याक ताजे इसारले आसा म्हळ्यार 12,000 ताका भरती जावचे तितले एक ताजे लागीं तो काडटा तो धन्य तावन आनी ताका चिंतलें तितलें भरती करून खाण घेता सूख जाता गी समट आणि सावाला मोगाच्यानो समर्थ आणि सवालां कार्यक्रमाक तुमकां समेजता की स्वागत मॉरल थियोलॉजी हाका संबंद जाल्ले संगती नितीचें देवशास्त्र आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत सबार संगती आमकां मेळटात फूड करूं निर्धार करूं आनी ह्या सगळ्या संदर्भाचेर मनांत आनी अंतस्करणांत एका रितीची एक घुसपड आसता अशें केल्यार सारकें गी तें सारकें गी अशें म्हणून हाच्या आदीं आमी सबार संवादांनी ह्या विशयांत संवाद चलयिल्लो आसा आज परत ते फावटी ह्याच विशयाचेर तुमच्या मुखार आमी येता आज आमचे संगी ह्या संवाद कार्यक्रमांत भाग घेवंक मानादीक दोतोर लिओ लासरादो आमच्या मदें आसात तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान हांव तांकां स्वागत करतां देव बरें करूं देव बरें फादर ह्या दिसांनी आमकां इस्कॉलाच्या भुरग्यांक तें पळोवंक मेळटा संस्थांनी कॉम्पिटिशन आनी ताजो परिणाम भुरग्यांचेर आनी व्हडांचेर आसता ट्युशन ते सोनवाराचें आसता आनी आतां आयताराचें ट्युशन कोचिंग क्लासी परस स्टार्ट केल्यात म्हळ्यार संस्थेचें नांव वयर येवचे खातीर आनी तें कंपल्सरी अशें आसता आसतना आयतारा दिसा आयतार सोन भाग्यवंतपणी सांबाळ आनी ताजे मागीर धार्मीक कायदे पुरो आसात ह्या संदर्भाचेर जर तर भुरगीं ह्या कोचिंग क्लासीक वचनांतर त्या संस्थांचो एक दिश्ट तांचेर आसता येनात म्हणून आनी वचनांतर उरल्या भुरग्यां लागीं कॉम्पीट करूंक कश्ट तांकां आनी तांच्या मार्क्स रँकिंगांत आनी पुरा व्यत्यास दिसून येता व्हडांच्या मतींत हेंय आसता काय म्हळ्यार भुरग्यांक आयतारा धाडल्यार तांकां दोतोर केदार मेळटा मीस केदार मेळटा गे म्हणून अशें जाल्यार एका संदिग्ध गोंदळाच्या परिस्थितींत कितें करी येता ही एक वास्तवीक गजाल आनी व्हडलो समस्या म्हणून म्हाका भोगता कित्याक म्हळ्यार बशा तुमी ल्हान आसतना हांव ल्हान आसतना आमकां हे समस्या नासले इस्कालाक वताले आमी पाटी येताले आमी कितें शिकलें तें बरयलें तितल्यार जालें आयताराकय क्लास आसा दोतोनीक वचोंक जायना मिसाक वचोंक जायना म्हळ्यार सट्टा वचोन आवय बापाय दादा म्हणटाली तूं फेल जाल्यार ना मिसाक वच दोतोनीक वच म्हणून सांगची गजाल आसली पूण आतां काळ बदलला तशें म्हणटा आसतना कांय देवबिरान ना मागण्या नाका दोतोन नाका म्हणलें चिंता पायलां म्हणून सांगच्या की ह्या काळात की मस्त संगती बदलल्यात त्यो आमी मानून घेवचे पडटा आमच्या काळार कितले मार्क्स मेळल्यार कांय इंजिनियरींत कांय करूं जातालें पूण आतां काल बदलला म्हणटा आवय बापायक व्हडलो खंत हुस्को हे विशय आसा आतां हांगासर आमी जराल रितीन कोणें कितें करीचे म्हूण सांगूंक कस तरी म्हजें एक वैयक्तीक अभिप्राय कितें म्हळ्यार हो समज चड आनी चड जावन येता आसतना हर एका फिरगजेंत एक डायलॉग वडिलां सांगाता भुरग्यां सांगाता दवरल्यार बरें कित्याक म्हळ्यार जायत्यो संगती कितें ह्या जगाच्या मतींत आसात या कितें धार्मीक मुखेली आशेतात तें वडिलांक कळीत आसना जावंक पुरो या थंयसर रिलेशन गॅप आसा जावंक पुरो म्हाका हांवें समजोवच्या प्रकार आतां कोण असल्या परिस्थितींत आसात हर एकली म्हूण सांगूंक जायना विशेश करून 10वेंत आसता आसतना PUCंत आसता आसतना या कितेंय प्रोफेशनल कोर्साक येता आसतना असली संदिग्ध परिस्थिती येता आयताराचें प्रायवेट कोचिंग आनी क्लासी आनी ट्युशन हें परात असल्या कुटुंबा कडेन आनी भुरग्यां कडेन उलोवन कितें करयत म्हणलें एक मॅट पयलें घेजें जराल रितीन सांगचें तर थोड्यो संगती म्हज्या मतीक जोडकोवच्या कितें म्हळ्यार आवय बापायनी
हर एक गजाल भुरग्यांक आनी मनशाच्या जिविताक गरजेचे म्हणल्यार बॅलन्स करूंक प्रयत्न करूंक जाय. सोमारा तावन शनिवारा शिकप पूण आयताराय शिकप त्या मट्टान गरज आसा की धाडोन पिकोवचें म्हणटा आमी. पूण सतत पिकोवना जाल्यार धाडोन पिकोवचें. तसली शिकप गरज आसा की आनी असलें शिकप आमकां खंय व्हरून पायत जिणेंत म्हणलें एक सवाल तें आमी तांकां सांगूंक जाय तांणी तें विचारून घेवचें पडटा. दुसरी गजाल कितें म्हळ्यार हांवें भायल्या गांवांत पळयल्ली तांकां आयतार असो दीस ट्युशन कोचिंग आसा म्हणून न्ही पूण कुटुंबा सांगात चडीत वेळ करसूंक देखून थंयसर दोतोन हप्त्या मदें दवरली आसा. हप्त्या मदें थोडी बॅचान दवरून दोतोन केल्ली आसा आनी ल्हान भुरग्यांक आयताराचें केल्लें आसा. जशें आमकां हें बारी फॉरवर्ड म्हूण बगोवंक पुरो हप्त्या मदें जाता गी म्हणलें. पूण असलें जर एका फिरगजेन चिंतया 20 भुरग्यांत एक 5 भुरगीं आयताराचें कोचिंग आसात आनी पयशे बांदून जाल्यार येवंक जायना तांकां एकच वैयक्तीक रितीन गी बूक दिवन तुमी वाचून येया तुमकां एग्जाम कंडक्ट करता या कोणी एक फिरगजेंत वॉलंटियर आसा आनी कोणी आसा ताका वेळ आसा पुरसत आसा तांकां गुमान दिवं. कित्याक म्हळ्यार तीं भुरगीं आमचींच तांणी जिणेंत बरें केलें जाल्यार आमच्या समाजाकच बरें. देखून ती कोचिंग येता म्हणल्यार तक्षण ती कालें तांकां देवाचो मोग ना भावार्थ ना म्हणून आमी एक जराल फायसाल विचारूंक जायना. देखून म्हजें बघाप इतलेंच आवय बापायन वैयक्तीक जबाबदारी घेवन आयताराचें कोचिंग क्लासीन घालता आसतना दोतोन आनी मीस चुकोवन तांकां ह्या येवचे बरीकन उरल्यो कोचिंगाचो वेळ आसा की ह्या सेंटरांनी जाल्यार थंय हांगानी जाल्यार थंय आसा की म्हणलें एक सोदना करीचें. वयता बटी थोडे बटी काले म्हणटात गमन दिनासतना करतात आनी मागीर आतां कालें करचें आमी सुचोतात. देखून एक डायलॉग जावंक जाय आनी आवय बापायन एक उदार मोन दाखोवन कित्याक म्हळ्यार दोतोनी गरज जिणेक शिकप मात न्ही शिकप फाल्यां आखेर जातलें. जर देवाची भिरांत क्रिस्तांव समर्थतेची सतां जिणेची सतां जिणेची मौल्यां जिणी कशी फूड करची म्हणलें जर तांकां कळीत ना शिकप घेवन सर्टिफिकेट घेवन खंय येचें हें सवाल मतीन दवरलें तर पौशा आपापींच हेरांनी सांगच्या पयलीं आवय बापायक समजावचें जालें शिकपा सांगाता हेय गरज आसा. सांगाता हांव परतून सांगचें कितें म्हळ्यार विगारांनी जावंक पुरो धार्मीक वडिलांनी जावंक पुरो हांकां दुस्मान म्हूण घेनासतना या ती आमच्या भायर ती सांगिल्लें आयकनात म्हणून अल्तारितावन जावन दी या जराल फायसाल उसाच्या बदलाक तांचे कडेन वैयक्तीक रितीन भेट करून उलोवन कितें समस्या कित्या खातीर तुमकां एडजस्टमेंट करूंक जाता अशें मस्त जाणां बदलतात. पूण अशेंय जायना थोडे बटी आसात गजाली. म्हज्यात वैयक्तीक जिणेंत तें घडिल्लें एका आवयन म्हाका म्हळें तुमी कितें दोतोन शिकयता तुमच्याक बरें हांव शिकयतां घरा म्हणाली. हांवें सांगलें देव बरें करूं आमच्या मिसा हांव तूं करता. एक दोन तेणे आसतीत कित्याक म्हळ्यार जाय म्हणून ह्या गुमान दिनासतना कितें जाता तुमचे दोतोन केलें देव आमकां शिकप पयलें तें म्हणची एक दोन आसतीत. पूण जराल रितीन म्हाका सांगेत आमच्या आवय बापाय सकटांक इगज मतेसो पवित्र पुस्तक असो आनी दोतोनीचो मोग आसा इल्लेशें एडजस्टमेंट आमी करूंक शिकचें कित्याक म्हळ्यार आमी आधुनीक काळार आसा. आतां अशें करता आसतना चिंत्या एका क्लासींत दोतोनीच्या क्लासींत एक 20 जाणां भुरगीं आसात तातूंत एक 5 जाणां या 7 जाणांनी असल्या कोचिंग क्लासीक पयशे बांदल्यात आनी ती वेतात आनी तांकां वत्तडी आसा. तो वळो 13 भुरगीं ती सामान्य जावन क्लासीक येतात आयताराचे. आतां हांकां असल्या की विशेश सवलत केली म्हणटात इल्लीशी लॅक्सिटी सडिलाय केली जाल्यार मुखल्या वर्सांक हांकां एका रितीन परोक्ष रितीन एक देख दिल्ले बरें जायना की तुमी अशें करी येता आनी तुमच्या खातीर एक वेवस्था आसा आयतारात ती हेजें म्हूण कांय ना म्हणलें एक बघप तांकां आमी परोक्ष रितीन दिल्ले बरें जायना की. हांवें परत हांगासर सांगचें कित्याक म्हळ्यार असल्या संदर्भांनी सकट भुरग्यां सांगात आनी आवय बाय सांगात एक संवाद केला मात्र चड बरें जाता कळटा कालें. कित्याक म्हळ्यार आमी एकाच कुशीन रावन तीं तशें करतीत करूंक पुरो म्हणून एक जराल चिंता फैसल वसलें जाल्यार सूख जाता. कित्याक म्हळ्यार हांवें दोळ सांगल्या प्रकार जायत्या आवय बापायक आयताराचें कितें करीचें दोतोन शिकयचें मिसा वचोचें म्हणलें अजून आसा तें देवाक आमी अगान दिवंक जाय. देखून उपावनातले दळा मात्र खंय करतात आनी तसल्यांक इल्लेशें आमी एडजस्टमेंट आमी करीचें पडटा म्हणलें म्हजें चिंतप. कित्याक म्हळ्यार भुरग्यांचो फुडार बरो जायचे म्हणून पवीस साहेबांनी आमी इगज मतीत आमच्या इस्कॉलांत आमी तेन्ना सांगता बरें शिकायचें भुरग्यांनी वयर येचें म्हणटाना. देखून हें विरोध न्ही धर्मा विरोध पूण इल्लेशें आडखळ जाता. देखून कशें एडजस्टमेंट करयत हाका संवाद भारी गरजेचो न्हू म्हाका बगता. हें एक विंगडत सवाल आतां विचारचें हांवें. एकलो मनीस आनी एकल्या मनशाक हल्क करता या कीळ करता इन्सल्ट करता
मागीर ताका समजता आपणें केल्ली चूक म्हणून आतां तो ह्या स्थितेक वळख जाल्लो मनीस तो एका लो हंताचो मनीस कामेली वर्गाचो मनीस हाचे बरी उंचल्या स्थान आसूं न्ही आनी हें कळ्ळ्या उपरांत तो काले म्हणटा की म्हणून सांगल्यार इन्सल्ट केल्या परगट रितीन सगळ्या मुखार तो उपरांत वेळ मेळ्ळ्या वेळार आपणाची कांतवणी सारकी करच्या खातीर तो ताका म्हणटा हांवें केल्ली चूक जाली म्हणून ताका हलक केल्लें सगळ्या मुखार पूण हांगा चूक मागची या सॉरी म्हणचें प्रायवेटांत तो वळ तें केल्लें सारकें जाता की त्या मनशाक तातूंत न्हीद मेळटा की साधारण संवसारार घडची गजाल ही आमी जायते फावटी पेपरांनी माध्यमांनी आयकलां कितें आनी एकल्याक इन्सल्ट करचें पडकिरो बदलाम घालचो अपवाद घालचो ताचे उपरांत कितें जालें म्हणून कोणाकय कळीत आसना तें सारकें गी चूक गी कोणाची कितली चूक म्हणलें आमकां कळीत आसना ही जावची गजाल आनी बरें सवाल म्हाका बगता हांवें पळोवच्या रितीर हो समस्या ही एक कितें गोंदळ आमी दोन हंतार पळयत एक निती प्रकार जस्टीस आनी एक वांजेला प्रकार वांजेला आनी नीत विंगड म्हण सांगचें न्ही हांवें आदल्या म्हज्या उलोवपांत सांगिल्लें जस्टीस इज द मिनिमम ऑफ चॅरिटी वांजेला आमकां मोग करूंक बगसूंक आनी कितें समजोवंक आमकां उलोव दिता पूण जस्टीस वांजेला आमकां कळीत ना जाल्यार पेल्याक तुवें दुखोवं नजो लुकसाण केल्या नंतर तुवें ताका बरें करीचें आनी रेस्टिट्यूशन म्हणटा आमी कितें तुवें अन्याय केलाय तो तुवें ताका सोमांकन दिचें म्हूण सांगता आतां निती प्रकार गेले नंतर जर एकल्यान पब्लिकली ह्या उक्त्या रितीन एकल्याक अपमान केला तो जावं व्हड या ल्हान चूक म्हूण ताका बगली ताणें केल्लें ताणें परतून परगट रितीनच ताणें सांगूंक जाय हांवें त्या दीस विचारिल्लें ह्या व्यक्ती विशांत चुकीचें आनी देखून हांव परगट रितीन हांव चूक मागतां म्हाका माफ करूंक जाय म्हणून सांगूंक जाय आनी जायते फावटी अशेले कितें माध्यमांनी आनी थंय हांगा जाल्ले तवड लोकांनी विचारचेंच यू हॅव टू एपॉलॉजायज थोडे फावटी कोर्ट समेत सांगता व्यक्तींक हेका तुवें चूक केलाय देखून तुवें परगट रितीन यू हॅव टू एपॉलॉजायज नीत म्हळ्यार ती आतां जर एक याजक जावन हांवें एका सामान्य एका फिरगजगाराक आलतारीत हांवन गी या सभेर गी या मायकार गी हांवें कांय अकमानाचें या इन्सल्ट करचें सांगलें हांव याजक देखून म्हजे विरोध झुजोवन ताका भोवशा धैर्य ना तांक ना आनी म्हाका मागीर कळ्ळें हांवें केल्ली चूक म्हणून हांवें वचून ताच्या घरा वचून सांगल्यार पावचें ना पूण हांवें पब्लिकली देखून सांगलां देखून हांवें एक मानसो व्यक्ती तर नितीचो व्यक्ती तर हांवें सांगूंक जाय हांवें त्या दीस सांगिल्लें असल्या मनशाक म्हजी चूक जाली म्हाका कळ्ळें म्हणून हांवें पब्लिकली सांगूंक जाय पूण हाच्या वयर इल्लें गेलें तर हर एकल्यांनी जर कोणें म्हाका दुखलां आनी म्हाका आनी एकल्यां कोणें दुखयलां तर ताणें परगट रितीन म्हजे कडेन माफ मागल्या शिवाय हांव ताका बगसूंचो ना म्हणलो आनी एक कितें एटिट्यूड या मनोभाव आसचें आसा आनी ह्या वेळार आमकां वांजेला कितें सांगता म्हणलें गरजेचें वांजेल कितें सांगता म्हळ्यार तुज्या भावान तुका दुखयलां ताका बक्षी ताणें सूख मागल्यार मागना जाल्यार आमकां बगसूंक कायदो आसा कित्याक म्हळ्यार आमी देवाक अपमान करता देवा विरोध येता आनी आमी खंय सूख मागता आमी आलतार वचून सांगना कुमसारान लो सांगता गुपीत आमी परगट घेता या गुपीत करता कोणाक कळीत नासलें व्हड जावं ल्हान जावं आमकां जेजून सांगोना तुमी आलतारे मुखार रावन आयताराचे सगळ्या मुखार सूख मागाचें सांगना जर देवा आनी आमचे मदें संबंद असो आसा तोच देव आमकां सांगता तुका जर कोणेय दुखयला तो गुप्ती येवन सांगूं तुका या उक्त्यान सांगूं ताका तूं बक्षी सांगना जाल्यार आमकां बगसूंक जाय देखून निती प्रकार ओडोल सांगिल्लें आमी हर एकल्यान कितें करूं जाय कोणाय जर लुकसाण जाल्यार नांव पाड जालां आमी ल्हान जावन कलतें जावन उक्त्यानच माफ मागोंक जाय पूण जर आमकां कोणें दुखयलां आनी एकलो उक्त्यान मागोंक तयार ना कारण कितेंय आसूं तर हांव एक विक्टीम जावन हांव एक ह्या असल्या एका संतीचो विक्टीम जावन हांव आसा हांवें आनीकी विशाल मनोभाव देखून वांजेलाच्या उतरा प्रकार सांगचें तर हांवें ताणें कशें सांगल्यार ओडना तुका बक्षिता म्हणून हांवें स्विकार करूंक जाय आनी हांवें हट्ट दवरूंक जायना तुवें म्हाका परगट रितीन अपमान केल्लो देखून हांवें तूं परगट रितीन उसारता म्हणसर हांव तुका बक्षिना त्या दाळा एका रितीन म्हजी सूख जाता निती प्रकार सोमा पूण नितीच्या वयर वांजेला आसा जेजून खुर्सारता हांव तुमी आतां हांगासर व्हडल्यान म्हाका खुर्सार मारली सूख म्हूण सांगल्या शिवाय तुमकां हांव बगसूंचो ना
ना ताणें म्हळ्यार म्हाका ती कितें करतात तांकां तूं बक्षी म्हणून ताणें थंयसर सांगलें देखून आमकां 2 रितींचें आपोवणें आसा निती प्रकार आनी वांजेलाच्या उतरा प्रकार निती प्रकार आमी करूंकूच जाय ओके कितें मिनिमम ताच्या वयर आमकां वचोंक जाता गी व्हडलो मनोभाव दाखोवंक जाता गी आमच्या विगाराक या आनी कोणें म्हाका येजाक जावन आनी कोणें दुखयल्ल्याक हांव कांय शर्तां वीन हांव बक्षितां कशेंय जावन सांगलें म्हज्या डगुपीत आसून तें व्हडना संवसाराक कळी जावना तें व्हडना पूण देव पळयता म्हणून हांव असले वांजलो असो मनोभाव दाखयता गी देखून वैयक्तीक जिणेंत आमकां असले संदर्भ येतले आमकां दुखयल्ले जर परगट रितीन सूख मागता संतोश पावा मागो ना जाल्यार बक्षी या कित्याक म्हणून जेजून आमकां केलां आनी देव आमकां हर एका कुमसारांत आमी गुपीत सांगलें पाद्र्यापा मात सांगलें आमकां बक्षिता परगट रितीन सांगाचें म्हूण तो सांगना ह्या नितीशास्त्रांत ह्या नितींत तातूंत 2 नोमण्याची नीती म्हणून आसात म्हळ्यार एक प्रभावी व्यक्तींक उंच स्थानार आशिल्ल्यांक आनी एक साद्या लोकांक आमी पळयता थोडे फावटी केली एक सूख केली जाल्यार ह्या नैतीक रितीन खंय वायट जिणी जियेल्यार लोक पुरा तांच्या विशयान उलयता आनी ताच्या मागीर थोडे फावटी तांकां इतले मानसिक रितीन हिंसा जाता की एका रितीन तांकां बहिश्कार घाल्ले बरी आनी सेकंड क्लास सिटीजन म्हणले बरी तांकां लोक सक्कडी समाजांत पळयता आनी एका वाट्यान घडिल्ले संगती आमच्यात भोंवतणी जर तर पळयल्यात वेगवेगळ्या वर्तुळांनी उंच आसतानार ह्या उंच स्थानार आशिल्लीं मनशां हांवें क्रिस्तांव मात्र म्हणचे न्ही जराल्दी वय करून जो आशिल्लें कानून बाहीर अशें करतात आनी तांच्या विशयांत लोक कांय सड्ड कांय करूंक वचना कांय इल्लें उलयतात तेची निशेन तें तांच्या कानान पडना ह्या तुवें असलें करता पर्यंत तुवें अधिकारांत सकयल देंवचें म्हणून कांय आमकां हट्ट धरचें पडना कित्याक म्हळ्यार ताज्या लागीं अधिकार आसा आनी ताज्या मागीर चड उलोवंक गेल्यार ताजे मनीस येवन सै नासता ताजें हांकां कोण उलयता पळय तांकां तोंड दांपोवंक तें कानान जाता म्हूण सांगल्यार चलते रावता तांणी केल्ल्यान कांय मिस्टेक ना म्हणल्यार रितीर वता अधिकार आसता पर्यंत हांगासर एक पावरलेस एक सादो व्यक्ती ताणें केल्ली ती व्हडली चूक जाता आनी ताका एका रितीर एक सामाजीक बहिश्कार म्हणले बरी नांव पाड केल्ले बरी अशें परत जाता हे खंय आसा तो नीत डबल स्टँडर्ड्स न्ही वय मनशाच्या संवसारांत आधुनीक संवसारांत पोरण्या सोल्ल्यांत आनी मनशाच्या चरित्रांत हें घडोवन उंचायलां आज जर घडता तें नवेंच न्ही पोरण्या सोल्ल्यांत प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी रायांच्या पुस्तकांनी जायत्यो असल्यो काणयो आसात रायान दुबळ्या लोकांक वस्तूंचे तांचे शिक्षा मांडची तांची आस्त भितर घालची आनी आपणाक कांय जावना म्हणले बरी जिवोवचें असल्यो संगती आमी जायत्यो आमच्या पवित्र पुस्तकांत पळयता आनी आमच्या संवसारारी आजून डेमोक्रेसी आसा आमकां हर एकल्यांक हक्क आसा तें आसा हें आसा म्हणलें जाल्यार असली कितें म्हणटात ऑटोक्रॅटीक ब्युरोक्रॅटीक आनी डिक्टेटर टायपाच्यो जिणी आमी पळयता आतां मनीस साद्या मनशांनी कितें करयेत कशें करयेत म्हणलें एक सवाल बारी कितें म्हळ्यार कश्टांचें म्हूण सांगयेत पूण आदल्या काळाच्या की आमची परिस्थिती मस्त बरी म्हूण सांगयेत कित्याक म्हळ्यार आज म्हाका वचोन उठोवन सांगूंक धैर्य ना तरी माध्यमां आसात बरपानिशीं आनी हेर संपर्क साधनां मुखांतर ह्या कोट्तीक वचून आनी जायते फावटी कितें एक्टिविस्ट म्हणटा आतां क्रांतिकारी आसात आनी असल्या संगतींक झुजचे जावं वायटा विरोध या भ्रश्टाचारा विरोध झुजचे चड न्ही तर हेने तेणे जायते मनीस आसात आनी तसल्या मनशांक हे आधुनीक प्रवादी म्हूण सांगयेत हांकां मेळोवन आमकां कांय इल्ली आमची बोगणां ह्या सत गजाल उसारची हातेरां आसात आतां मनीस जावन जियेत आसतना आमी सक्कडी आमी चिंतल्या प्रकार आनी निती प्रकार जाता म्हूण आशेवचें तें हांव चिंता वास्तवीक गजाल न्ही अनरियलिस्टीक म्हूण सांगयेत कित्याक म्हळ्यार मनशां थंय खोटेपण आसतलेंच आनी आमकां पळयत आसतना खोटे मनीस वयर 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 गेल्ले बरी दिसतलें तांची जीख जाल्ले बरी दिसतलें तांचें बोळ आनीकी चड जाल्ले बरी भोगतलें आमकां तें आमच्या दोळ्यांक दिसचें तें आदी आमच्या चरित्रांतूच आमी पळयलां पूण थोडीं वर्सां रावून त्या मनशांची तांच्या जिविताची तांच्या जिणेची आमी अवलोकन केलें तर मौल्यमापन केलें तर असले मनीस आनी तांचें कुटुंब आनी तांचें राज
आनी तांची कितें बांदपां तांची कोट्याना सगळीं नाश जावन गेल्या हांवें सांगचें इतलेंच आमकां जर धैर्य आसा आमी हर एकल्यानी प्रवाद्या बरी उलोवंक जाय ताका लागून शिक्षा मेळटली ताका लागून आमचें नांव पाड जातलें आमकां कश्ट मेळटले जिणेंत आमी करूंक जाय जायना हेरांत हांव कुमोग घेवन कितेंय करयत पूण निमाणे हर एकल्यान उडास दवरूंक जाय नीत मनशान करची न्ही पूण देवान ओके देवाक तसोच वेळ आनी काळ आसा ताचीच म्हणली रीत आनी कितें म्हणटात मांडावळ आसा आनी ताच्या प्रकार जातलें आतांच आमी पळयता आमच्या चरित्रेंत आमकां उडासाक आसचे आमी पळयल्ले व्हडले व्हडले राजकारणी नांव नासतना जैलांत पडोवन आनी पिडेंत पडोवन हें तेणें जावन गेले व्हडले व्हडले बिझनेसमॅन कोणाचे मारन फारन हें करून जाल्ले लिपोवन रावन अखेरीक कोणे कोणे तांचे कडल्यान गेले देखून कितें पळयत पुस्तकांत आमी वाचता तें आजुनी घडटा मनशाचें एक ती काले म्हणटात भ्रांती कळीत ना एक कांय पिशे चिंताप कितें केल्यार हांव ससनाक जियेतलो जातलो म्हणून पूण तसली गजाल जायना देखून आमी सादे मनशांनी आमचो भावार्थ आमी देवाचेर दवरिचे आनी मनीस जावन आमकां कितें आनी ती विरोध करूंक जाता तें करूंक जाय ओके विरोध म्हण पळोवंक पुरो पूण आमी केदाळे चिंचे न्ही हो मनीस अशें केलें जाल्यार पोंदा पावतलो तें आमी जर ससनीक जिवितांत पाती येता ही जीण याखेर जाता आसतना ताची जडटी जातलीच जर जेजूची उतरां आमी आसा तशीं घेता आमकां हर एकल्यान नीत म्हणली आसतली ओके त्या वेळार अनितीन जियल्लो ताचें सगळें जोडुल्लें केल्लें दाखयल्लें बोळ आनी कितें म्हणटा तें खंय पावतलें खंय पावचें ना देखून म्हजो उलो इतलोच जर अनीत म्हणून आसा आमी हर एकल्यांनी सांगता त्या मापान आमी उलोवंक प्रयत्न करूंक जाय आमी बरें तें खोटेपण न्ही जर आमचें तें अनीत आसा ती खंडन जातली ताची जडती जातली पयल्या तें अनीत आसा ताची जडती जावंक जाय देखून क्रिस्तांव जावन आमी कोणीय असल्या हंकाराच्या जिवितांत जियोवचेंच न्ही कित्याक म्हळ्यार तें खंयी पंथाक पावना आनी पेल्यान करता आसतनाय आमकां हर एकल्यांक भोवतीच मेळ्ळेल्यांक एक आनी मनूचो कायदो आसा खंयच्या मापान जाता त्या मापान आमी उलोवंक जाय आनी तें खंडन करूंक जाय पोरण्या सोल्ल्यांत आतां तुमी सांगिल्ले प्रमाणे आमी पळयता प्रवाद्यांनी राय जाल्यार तांकां बोट दाखोवन तांणी केल्ली सूख दाखोवन दिवचे येयल्ले प्रवाद्यान आहाब आनी जेजेबल हांच्या विरोध आनी ताज्या मागीर ताणें ताका शिक्षा भोगीचे पडली गांव सोडून दावचे पडले आमी पळयता जुआंव बावतीस हेरोद राय आनी तशेंच हेरोदियस हांचे विरोध ताणें बोट जोखून कितें सूख केलें दाखोवन दिलें ताणें अंतूय तशेंच कारण म्हळ्यार दावीद राया विरोधी नातान प्रवाद्यान अशें सांगलें ताणें उरियाच्या बायले गेल्ले केल्ली ती करणी सारकी न्ही म्हणून एक प्रवाद्याचें आपोवणें जेजूचो पाटलाव करतल्यांक देवाचो मनीस म्हणटल्यांक आसा पूण आमी काल पळयता म्हळ्यार थोडे फावटी ते तोंडार सांगच्या बदलाक इल्लें डिप्लोमॅटीक वेचेर म्हळ्यार मन दुखे नासतना सांगल्यार बरें करूं जाल्यार बरें न्ही अनावश्यक काल्याक तांचें मन दुखोवचें आनी घासाक पडचें म्हणून डिप्लोमॅटीक वे वापरलें बरें म्हूण सांगचें आसतात हे डिप्लोमॅटीक वे म्हूण सांगल्यार म्हज्या प्रमाणे इज ए कॉम्प्रमायज ऑफ द कॉन्शियन्स आसा तशें सांगच्या बदलाक गुणावन खंय बोवडो काडून सांगचें अंतस्करणाचें एक कार्य म्हूण सांगल्यार राजी करचें म्हणलें बरें कितें म्हणटा तुमी बरी काल इंट्रस्टींग सवाल कित्याक म्हळ्यार पोरण्या सोल्ल्यांतली प्रवाद्यांची रीत आनी आमी आज वापरची रीत हाका ताळ आसा गी या तशेंच करेची अशेंच करेचें की म्हणलें आमकां हर एकल्यांक पेल्याची हांवें वडोल सांगलें बरी सूख दाखोवन दिवंक आनी ती दिवंक कायदो आसा पूण कशें करता म्हणलें आतां सवाल हांगासर प्रवाद्यांची रीत सारकी गी म्हणलें एक सवाल ओके त्या काळार त्या वेळार रायांक तांची जिणी बदलूंक आनी तांचें खोटेपण दाखोवंक दुसरी वाटच नासली तांकां तोंडार सांगूंक आसलें आनी देवाचो क्रोध देवाचो शिराप तुमचेर आसा त्या रितीन मात बदल्लें जेजून पातक्यांची जिणी कशी बदलली म्हणून आतां जेजूच्या जिणेन पळयल्यार आमी दोनी रिती पळयता ताणें खपाट्यानो म्हणून उलो केल्लोय आसा हाय तुमकां म्हणून आनी शिराप ह्या दुखची बेश्टांवची उतरां उलयलीं आहात सांगाताच मोळ्याच्या उतरांनी जिणी बदलिल्ली आहा थोड्यांक ताणें कांय सांगूंक वचना जाके व्हडलो पातकी आहलो पूण ताचें कांय जाणा जाके सकला देव तुज्या घरा म्हणून म्हळ्यार ताका गरज म्हणून बगोवना जेजूक मात सुमका काट्यार आहलो पातकी म्हणून सगळ्या संवसार कळयतालें जेजूक कळयतालें पूण
माथ्या वयशांनी कांय सांगना हं. प्रद्वारकास आसतना सांपडलेल्या स्त्रियेक जेजू लागीं हाडलें आनी सगळ्यांनी तिका तेचें पाता खंडन केलें पाता खंडन केल्ल्या विशयान जेजून कांय सांगूंक म्हणजे तांणी केल्ल्या रिती विशयान जेजू उलयलो निमाणे कितें म्हणालो जेजू ना तूं वस म्हणलो ना ताणें पाता खंडन केलें पूण स्त्रिये कोणेय तुज्या गुन्यांव मांडूं नागी हांवूय तुज्या मांडिना वस आनी मुखार पाता करिनाका पूण ल्हवू सांगलें ताणें वस आनी मुखार पाता करिनाका पेद्रोनी पाता कादारलें जुदासानी पाता कादारलें पूण हातून आमकां कितें दिसून येता म्हळ्यार जेजूची रीत मनशाक आनी व्यक्तीक लागून पथकाच्या गंभीराये लागून मनशांच्या गुणांक तांच्या एटिट्यूड म्हणटा हांवें ताका लागून बदलूनच गेली तशें म्हणटा आसतना आमी एक समजूंक जाय आमी पेल्याक ती दिवता आसतना एकूच रीत आसा म्हणून आनी त्याच रितीन वापरचें न्ही हर एका दुखीक सर्जरी गरज ना थोड्याक गुळयो पावता थोड्याक मुलाम पावता थोड्याक सर्जरीच जायचे पडटा दुसरी वाट ना खंय सर्जरी जाय खंय मुलाम पुरो खंय गुळयो पुरो कांय इल्लेशें मसाज या उनुदा पुरो तें सोदून काडचें हें शाणेपण आमकां आसूंक जाय देखून आमी सक्कडी देवाचे मनीस देवाचे प्रवादी म्हणून हर एकल्याक दुखोवची गरज ना आतां भुरग्यांक मार घालूनच लिसांव शिकयचें म्हणना जोर करून शिकयत या मोगान सांगून शिकयत पूण हर एक रिती थिदवची देखून पेल्याची सूख दाखयता आसतना आमी हर एकल्यांनी विशेश करून कोण स्थानार मानार आसा वडिलांच्या जाग्यार आसा आवय बापाय जावंक पुरो या धार्मीक वडील जावंक पुरो इस्कालाचे मुखेल जावंक पुरो समाजाचे वाड्याचे मुखेल जावंक पुरो आमी दुखय नासतना आमकां बदलूंक जाता गी तर ती बरी वाट कित्याक म्हळ्यार आमच्या सोम्यानच तें शिकयलें तुजो भाव तुजे उरें चूक करीत आसा जाल्यार वस आनी तुजें आनी ताचें मदें देखून आमी परगट रितीन फस्ट करून या दुखोवन व्हडलो ताळो काडून आवाज करून करीचें म्हणली रीत पोरण्या सोल्ल्यान आमकां जायती मेळ्ळ्या तरी तीच संपूर्ण या परफेक्ट या दोश रहीत म्हणून आमी सांगूंक जायना आमी जेजूच्या जिणेंतावनी लिसांव थोड्यो बटी आमकां जेजूची मेथडी आमी यूज करचे पडटा कित्याक म्हळ्यार ताणें कपट्यानो म्हूण सांगलें कित्याक म्हळ्यार उतरां कांय डायल्यूट करनासतना खंय गरजा थंय ताणें सांगलें देखून एक सारकी जाप म्हणून हांव आसा म्हूण सांगना देखून तें तुमी म्हणलें डिप्लोमेसी हर एक पटी डिप्लोमॅटीक जालें तर आमी कपाटी जाता हर एक पटी आमी अमेरिकांत एक टर्म यूज करता पॉलिटिकली करेक्ट म्हणून पॉलिटिकली करेक्ट म्हळ्यार कोणाय दुखाय नासतना कोणाय कापड नासतना कांय करनासतना बायलांनच फुंकून कितें हें करचें तुमी सांगलें बरी खोशेडदाची ती काले म्हणटा ती एक कॉम्प्रोमायज हय ना देखून आमकां हर एकल्यांनी उडास दवरूंक जाय ह्या संदर्भार ह्या व्यक्तीक हांवें कसले रितीन तिद्वनी दिवंक जाय ताची सूख दाखोवन दिवंक जाय जोर करून गी बोळावन गी मोगान सांगून गी एक बरो धाकटेर हांवें वडोल सांगले प्रकार सर्जरी गरज आसल्यार मात करता नाजाल्यार म्हणटा पळय गुळयो दिवया या मुलाम सऱ्या इल्लें एक्सरसायज कर हय हर एकाक सर्जरी करतलो तो बरो धाकटेर सांगूंक जायना देखून बेश्टावन आसा तशें व्हडलो करून सांगचीच रीत सारकी म्हणलें धरूंक बारीक कश्ट आधुनीक काळार आमी शिकपी विविध रितीन वी हॅव टू बी क्रिएटीव इन करेक्टींग पीपल वी हॅव टू बी क्रिएटीव देखून एक वाट मात्र आसा म्हूण सांगूंक जायना विविध वाटो आसात त्यो कसल्यो केदाळा कशें म्हणलें वापरचें म्हणलें शाणेपण आमी 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 सोदूंक जाय यात सवलतान इल्लें मुखार वयचें जाल्यार थोडे फावटी एका व्यक्तीच्या जुबिला वेळा जावंक पुरो या थोडे फावटी मरणा वेळार जावंक पुरो अशें म्हणटात काय म्हळ्यार ह्या मनशान जिणेंत कोणाकी दूख येयल्लें ना हो मनीस कोणाकी वायट करूं ना अशें म्हणटात आनी हें उतर आयकूंक सगळ्यांक एक आशा आसता थोड्यांक कंट्रोल करूंक जायना सांगतात पूण थोडी मनशां हें आयकोवच्या खातीर तें उतर जिणेंत कांय करता म्हळ्यार जावं पुरो याजाक धार्मीक या लायक कांय करता म्हळ्यार कोणाच्या खबरे वचना वगत बसता थाटास तांचे इतल्याक कळीत जाता भितर काले भायर आसा तें सूख मनशांनी केल्लें सारकें न्ही म्हूण कळटा भितर पूण जाल्यार हांवें काल्यार पाड जायचें आनी ताज्या मागीर सकाळांत तावनी हें एक बरें उतर आयकूंक मेळचें म्हाका म्हणल्या उद्देशान अशें करता पूण जेजून आतां तुमी सांगले प्रमाणे दोनूय रिती वापरल्यात बळेपणान ती धुवचें आनी तशेंच खंय खंडन करचें तेंय केलां थोडे फावटी गरज पडटा दुखोवंक की दूख केलां ताणें आतां हें चिंतप हाणें ह्या मनशान कांय वायट करूं ना बरेंत केलां म्हूण चिंतून जेजूचे वरन एका क्रिस्ताच्या पाटलावदाऱ्यान जेजू उपरांत सडीत बरो जावंक साध्य आसा गी
जेजू कित्याक कुर्सार मारलो कित्याक म्हळ्यार ताणें आशिल्ल्यो गजाली आसा तश्यो सांगल्यो देखून एका ह्या जाकाक कडी होगळशितात म्हळ्यार म्हाका एक दुबाव भोवशा ताणें जायत्यो संगती करी ज्यो आल्यो करूंक नात. ओके. देखून एका प्रवाद्याक सन्मानच मेळ्ळा तर ताणें भोवशा करी जे आसलें काम सारक्या रितीन करूंक ना. खंयच्याय आवय बापायनी भुरग्यांक कांय तिदवणी दिनासतना तांची जिणी सरूंक साध्य आसा की भुरग्यांक वाडावळी तिकीत वेळा तिकीत तांकां जायत या जायना म्हणची दोनीय लिसांव आसा. देखून हांव पण कोणाय दुखेन आनी म्हजे एटल्यार रावता म्हाका पडोवन गेल्लें ना. एका गवळ्याचें लक्षण न्हय, ओके. एका मुखेल्याचें लक्षण न्हय, एका वडिलाचें लक्षण न्हय. कित्याक म्हळ्यार एक वडील म्हणटा आसतना ताणें खाली आपणाच्या पॉप्युलरिटी खातीर या आपणाचें नांव वयरेजें आपणाक बरें म्हणाजें आपणा सगळ्या होगळी दिजें म्हण आशेवचें तें क्रिस्तांव धर्मा विरोधच म्हणयात वांजेलाच्या तत्वां विरोधच. आनी जेजून स्पश्ट सांगलां तुमी म्हजे फाट लावदार देखून तुमचेर फटकिरे बदलाम घालतले, तुमकां अपमान करतले, तुमकां बंदेशालान घालतले, पूण तुमी भियेनाकात. कारण काल्याक आमी बेश्टें उगोत रावले आमकां कोणी कांय म्हणचें ना. कारण इतलेंच आमची जबाबदारी आमची कितें आमच्या मिसांवांतच सांगलां तिदोड्या मिसांव ह्या जाकी रायाळ आनी प्रवादपणाचे ह्या जाकी मिसांव मात कर मीस भेटून ओगोस रावयात आमकां. ओके. सेवेची बरी कामां मात्र आनी आडाळते कर आमी वगत रावत पूण प्रवादपणाचे आमी सोडूंक जाता की जायना. केदाळ आमी प्रवादपणाचे मिसांव करता आनी वडोल सकले प्रकार आमी आवाज करून दुखोवनूच करीजे म्हणना. ओके. पूण आशिल्ल्यो गजाली मस्तूच आनी ह्याजाक ह्या वडील ह्या गुरकार ह्या मुखेली असले मिसांव करतात दुखय नासतनाय करतात. त्या दाळा थोड्या बेजार जावंक पुरो मनां दुखयचेच पडटा कांय कोन्न. पूण कोणेय आपणा कोणी कांय म्हणोन जो म्हणोन जी येता तो भोवशा ताचें क्रिस्तांव जिवीत समजोवंक चुकोवन पडला आमी सांगेत. ओके. एका कुटुंबांत मस्त गरीब मनशां तांच्या पोशणा खातीर म्हण सांगल्यार गरजे खातीर एक अनैतीक ह्या कानून बाहेर इल्लीगल कलें करता. जावं एक कुटुंबाचो दादलो या स्त्री तेज्या उपरांत तांची गरज तिरसाल्या उपरांत म्हळ्यार भुरग्यांक शिकप दिलें आनी ताज्या मागीर तसली आदी आसली गरज ना देखून तांकां तोवळी कळीत आसल्या मतींत आनी काळजांत काय म्हळ्यार आपूण कालें करता पळय तें अनैतीक आनी कानून बाहेर अशें म्हणून मागीर सोडता. तोवळो ताणें तें केल्लें त्या अवधेंत कितें केल्लें आसा पळय अनैतीक आनी कानून बाहेर तें जस्टिफायेबल गे म्हळ्यार ओडणी म्हूण सांगून सांगचें तेलें. कानून बाहेर आनी अनैतीक कितेंय आसा एकल्यान समजणी नासतना केल्लें तर ताका बगसाणें आसा या ओडणी म्हूण सांगेत. कळीत आसून जाणा आसून केल्लें तर ताका कितें फवती कालें शिक्षा या कितें ताणें तें वायट केलां तें ताणें सारकें करून घेवचें पडटा. देवा करगां तो मागीर सोडता. पूण एक सवाल असल्या मनशांक या कोणी असलें चिंताप घेवन जी येता तांकां कानून बाहेर आनी अनैतीक रितीन पयशे जोडन भुरग्यांक ह्या कुटाम पोसचें हाका आनी एक रितीन सांगचें तर सोर्न कुटाम पोसचें. कित्याक म्हळ्यार कानून बाहेर अनैतीक तेंय आसा जाल्यार जोडलेले पयशे जावंक पुरो ते सोरपणाचे जातात. आमी म्हळ्यार वचून अशें हात घालून सादारणशे सोरान काडले बी काडूना पूण हांवें दुसऱ्याच रितीन केलां. एकल्यान सोरपणान आपल्या भुरग्यांक पोसल्यार तातूंत कितलो घन आनी मान आसा म्हणलें सवाल. तुवें पोसलें न्ही जालें तुज्या भुरग्यांक आनी तुज्या भुरग्यांक कळ्ळें मुखार तुका डॅडी तुवें केल्लें भारी बरें जालें आमच्या खातीर तुवें सोरलां तुका आमी जुबलो वेदाळ सन्मान करता म्हूण तितकी भुरगीं ह्या भुरग्यांक इल्लीशी लज बगत संवसारा सांगूंक शकता ती म्हजो डॅडी अशें अशें कर आमकां इस्काला धाडटा. देखून हर एक आवय बापायन चिंतूंक जाय कित्याक म्हळ्यार असले अनैतीक आनी कानून बाहेर रितीन पयशे जोडन ह्या कुटुंबाक बायल्यांक आनी ताच्यांक पोसता तर तें मानाक आनी घनाक उणें. मागोवन मनी जियेल्यार कोण एकलो बऱ्या मनाचो व्यक्ती तुका दीत. ह्या आजकाल विविध वांटो आसात सरकारांत न्हू या संघ संस्थेंत न्हू
ह्या बऱ्या मनाच्या व्यक्ती जावन कित्याक म्हळ्यार कश्टांत आसल्या मनशांक काही ना काही ना हांगा येवन पावतात ओके नाच ना पूण हांवें चिंतिल्ले बरी आशिल्ले बरी काही भौशा म्हाका जावचें ना पूण सोर्न अनितीन म्हज्या भुरग्यांक पयशेचें म्हणलें एक गरजेच्या की चड एक आबलेस म्हणून म्हाका बघता कित्याक म्हळ्यार हेर वांटो तुका आसतना त्यो तुवें घेनासतना कुमोक मागनासतना आशिल्ल्यान समाधान पावनासतना देव म्हाका दितलो देवाक कळीत आसा देवान जर म्हाका रचलां आनी ह्या संवसारान धाडलां म्हजे कश्ट ताका समजतले आनी म्हाका वाट दाखयतलो म्हणून चिंतिनासतना अशें जाल्यार वायट वाटे देखून धरून पश्चें एक तिचो स्वार्थ आनी सोरपण आनी त्या व्यक्तीकच कांटाळो हाडचेतले रीत जायतीं कुटुंबां विशेष दुबळीकायेन जल्मल्ली कांय जेवंक नातलें वस्त्र घालूंक नातलें बूक नातलें तेणे हेणे गेल्ली पूण तांच्या कश्टांच्या जिविताक लागून मुखार जिणेंत आदीं कितें जालां म्हूण उडास हाडून तेंच एक तांकां जिणेंत एक कितें व्हडलें साधन करूंक पावलां पूण कोण सोर्न सुलाबायेन कोणाच्या पयशांनी तांतू वांतून जियल्लो आसा पळय ताका जिणेंत आयदोळ जाला आनी काल्या मुखार आनी जातलें म्हणून तांची जिणी तितल्यार उरल्या देखून हर एकल्यान चिंतूंक जाय कश्ट पयशांची अडचणी ही आज न्ही फाल्यां आनी 10 वर्सांनी 25 वर्सांनी थोड्या लोकांक आसतलीच पूण ताका स्वताच्यो नितीच्यो वाटोय आसात देखून सोरपानाच्यो अनितीच्यो वाटोच सुलभ आनी त्यो मात्र आसच्यो म्हणून चिंतून कोण जियेता तो देवाचेर आनी हेर लोकांच्या बरेपणाचेर पातयना देखून कोणेय सोर्न आनी एकल्याक अन्याय करून म्हजें कुटुंब बरें करता आनी एकल्याच्या बापायचें आवयचें हांव सोरचें काही तान म्हण येजेच न्ही कोणाक लुकसाण जायचेत म्हज्या भुरग्यांक हांव पोसता तांकां ना जाल्यार व्हडणी तें चिंतप चूक देखून कोणेय असल्या जिणेंत जियोवचें न्ही केदाळ ताका बगतात आनी सोडन स्वताच्यो नितीच्यो वाटो सोदचे पडटा एकलो धनी ताज्या लागीं काम करतल्या मनशाक तो ताका फावो तो सांबाळ दिना आनी वो कुलकार ह्या कामेली मनीस म्हणटा म्हाका कुटुंब पोसूंक इतलें पावना इल्लेशें चड जायचें म्हाका एक 12,000 म्हण दिजे म्हणून धनी म्हणटा 10,000 दिता तुका जाय जाल्यार कर नातल्यार वचूं म्हणून वो कुलकार कालें करता म्हळ्यार वगत रावता आनी धन्या कडेन मस्त आसा देखून तो म्हयन्याक ताजें इसारलें आसा म्हळ्यार 12,000 ताका भरती जावचें तितलें एक ताज्या लागीं तो काडटा तो धनी येतावन आनी ताका चिंतलें तितलें भरती करून खाण घेता सूख जाता गी हाका इंग्लिशांत आमी ऑकल्ट कॉम्पन्सेशन म्हणटा ऑकल्ट कॉम्पन्सेशन म्हळ्यार गुप्तो परिहार म्हणयात या लिप्तो परिहार ओके आपणाक कितें मेळ्ळें जें आशिल्लें तें हांवें कळीत नासतना ह्या गुप्ती म्हजें करून काण घेवचें आतां धनी आनी कामाचो हातून सोर कोण म्हणून निती प्रकार पवित्र सभेच्या शिकवण्या प्रकार सोर धनी कामाचो न्ही दिजाले दिना तो दिजा कोणा खंयची वस्त पेल्याची ती पेल्याक दिनासतना तूं तुजी करून काण घेताय त्या दाळा तूं सोर जाताय जर त्या गांवांत 12,000 एक साधारण सांबाळ आनी वो मनीस काम करचो मनीस फावो तें काम करता आनी तितलो सांबाळ ताका फावो ताच्या कुटुंबा खातीर ताणें करच्या कामा खातीर आनी तूं दिवंक नाय तुजे कडेन आसा सरियेक तुजे कडेन कारण आसा ताका तितलो दिवंक तांकां आसा आनी जाल्यार दिवंक नाय देखून थंयसर सोर धनी जाता आनी ह्या संदर्भार खंयचेय कानून खंयच्याय राष्ट्राचें खंयच्याय संस्थेचें ही परवानगी दिना ऑकल्ट कॉम्पन्सेशन काय कोर्टी गेल्यान जाल्यार तूं सोरूच जाताय काडुल्लो पूण नितीशास्त्रांत कोशेडदा मुखार आनी देवा मुखार हे एक नियम आसा खंय बरयल्ले न्ही पूण आमच्या काल्या म्हणटा संप्रदायांत कॅथोलीक संप्रदायांत आसचें ऑकल्ट कॉम्पन्सेशन असल्या संदर्भांनी करियेत कसले संदर्भ हें आमी समजोवचें भारी गरजेचें कित्याक म्हळ्यार हर एक मनशान धनयाचें काडिल्लें निती प्रकार म्हूण जायना तें आमी समजोवंक जाय गजाल पयिल्लें कंडिशन या शर्त हें तुका अनीत जाल्या ओके तें स्पश्ट आसूंक जाय कित्याक म्हळ्यार एकलो म्हणटा म्हाका 50,000 सांबाळ जाय हांव रांदतां म्हणून आनी देखून 50,000 म्हज्या धन्यान दिवना देखून हांव काडटां ताचें ओके ऑकल्ट कॉम्पन्सेशन जायना तुजो सांबाळ 12 त्या गांवांत चालू आसो सांबाळ 12 देखून तूं 50,000 म्हाका मेळ्ळे जे म्हणून तुजें चिंताप घेवन तूं काडताय त्या दाळा तें तूं चोर जाताय 12 तुका मेळ्ळे जे आसलो मेळोंक ना त्या दाळा
अनीत जाल्या दुसरें तुवें दनया लागीं सांगलां आं वय जायतेपणी स्पश्ट रितीन दनया म्हाका 10 पावनात 12 दी हम्म. विविध 2-3 बिडे सांगलां कालेंक ना जाल्यार हांव काम सोडटां आनी एकलो म्हाका काम दिता 12,000 पुरा सांगचें सांगलां जाल्यारय ताणें दिवंक ना दुसरें शर्त तिसरें तुका कितें उणें पडलां तें मात्र काडूंक जाय तितलें मात्र काडूंक ओके तें भारी गरजेचें आं दनी 10,000 दिता आनी तूं आनी एक 10,000 काडताय ते दाळ तूं सोर जालोय परत ओके तुजें कितलें बाकी आहा 2,000 2,000 मात काडयेत चवथें चिंतया आनी एका म्हयन्यांत हांव तो दिवंक तुका सुरू करता सांबाळ सुरवेर म्हणाल हांव दिना म्हणाल मागीर ताचें मन भरलेलें ताणें दिवंक सुरू केलें आतां तूं चिंताय मेळ्ळेलें आनी किल्ले लाभ ताका गोतून हांव काडटा म्हणून 12 घाल्या 14 जाल्यार म्हाका बरें तें म्हाका चड जाल्यात न्हू काडून वताय तेदा कान जालें परतून तूं सोर जालें कित्याक म्हळ्यार तुजें न्हय आसलें तूं काडटा पांचवें तुवें काडिल्ले वरवीं तिसऱ्याकल्या मनशाक लुकसाण जावं नजो ओके चिंत्या तूं रांदून आसाय ताका हॉस्टेलांत आसाय आनी हॉस्टेलाचो वार्डन तुका पळोवतो सांबाळ दिना तूं कितें करताय तूं रांदिल्ल्यांतलें पुरो व्हरताय हांगासर भुरगीं जेवंक येता आसतना सदां न्हीत हें उणें जेवण उणें भुरग्यांनी त्या कांय चूक करूं ना तांणी फीज बांदल्या पूण तांकां जेवण ना दनया कळीत ना खंय येता जेवण म्हूण तूं म्हणटा रांदलां म्हणून तूं तुज्या कालें गरजे खातीर तुका अनीत जाल्या म्हूण तूं काडटाय पूण न्हीद जावन आनी एकल्याक लुकसाण जाली ओके देखून तुवें तुज्या निती प्रकार काडचे आनी एका तिसऱ्या मनशाक अनितीचें जावंक नजो देखून हें ऑकल्ट कॉम्पन्सेशन गुप्त परिहार म्हणलो इल्लोसो बारीक कॉम्प्लेक्स या संकीर्ण गजाल देखून आसा तशें कोणीय काडलें आवडना बा म्हूण सांगूंक जायना देखून हर एकल्यांनी आपल्या खोशेटदांत विचारूंक जाय म्हजें फावो तें म्हाका खंयच्या रितीन विचारल्यार मेळोन आनी म्हाका मेळजत आसलें आनी देखून हांवें मेळचे बरी काडलां आनी तितलें मात काडलां फाल्यां म्हाका म्हजें मेळ्ळें म्हाका मेळ जाल्लें मेळ्ळें हांव काडचो ना म्हणल्यार आपल्या खोशेटदांत मतीन तें स्पश्ट आसा त्या दाळा मात हें सारकें जाता नाजाल्यार देवा मुखार सोर जाता सुखीसो जाता देखून कोणाय की असलें खरां म्हणून आमी सांगचें बरी ना आनी आमी जर दनयाच्या जाग्यार आसो क्रिस्तांव जावन आमी ही गजाल सांगूंक जाय फाल्यां सकाळीं हांव त्या कामाच्या जाग्यार आसलो जाल्यार हांवें दिल्लो सांबाळ म्हाका हांवें ताका दिवचो सांबाळ म्हज्या दिण्यान म्हाका दिल्लो पावतो गी तें आमी सवाल विचारूंक जाय देखून आमी हर एकल्यांनी पेल्याच्या दृश्टीन आमी पळोवंक जाय पेल्याच्या दृश्टीन पळयत आसतना आमकां तें फावो सारकें म्हूण बघता आमी दनयाच्या रावन कितें फावो तें पेल्याक दिवंक जाय कोण एकलो अशा रितीन काडटा आनी दुसरी वाट ना तुका पयशे दिवंक आनी तुका कळीत आसा आनी तुका कळीता लेका वरनी चड काडना तुवें वगोस रावयेत तुवें वगोस रावयेत पाड जावच्या तो व्हरून खावून दी या ताच्या भुरग्यां बाळां बसून दी आमकां कांय नासना आमकां कांय उणें ना हांगासर उडोवच्याक पेट्या घालच्याक आनी कांय करच्याक पळोवन दी म्हूण तुवें वगोस रावताय कळीत आसून ताका ऑकल्ट कॉम्पन्सेशन गुप्त परिहार आमी म्हणटा पूण परत आमी सांगचें ह्या संगतींनी बारी जागृत जावंक जाय जायते फावटी सवयेचें पडोवन अनीत जाता आनी आमी व्हरतले आमी सोर जाता ओके ओके आनी धनी थोडे बटी ह्या सोरपणा कारण जाता कित्याक म्हळ्यार ताणें फावो तें ताका दिवंक ना निमाणें एक सवाल तातूंत 2 संगती आसात ते कारण म्हणून सांगल्यार एक ल्हान प्रायर आसतालो म्हळ्यार समा बुद्धी प्रकाशा पावना वडिलां लागीं तांकां सारक्या रितीन मान दिवना ह्या मन दुखयला ल्हान प्रायर पूण करेक्ट समा बुद्धी प्रकाशा पावनासता आनी एक वाडले उपरांत सारकें कळीत आसा पुराय पूण कालेंक म्हणून सांगल्यार आपणाक ती जबाबदारी कित्याक उरलीं आसात भाऊ भयणी या आनी कोण आसात तांणी पळोव येता म्हूण सांगून जबाबदारी पाळिनातली मनशां आसात ताज्या मागीर थोड्या वर्सांनी समजता कालें म्हणून सांगल्यार आपणें करियत आशिल्लें पूण आतां कालें करूंक जायना ती नांत कोणाक दुखलां मनशां नांत सो 2 रितीचे आसात एक धाकट्या भुरग्यार प्राय पावनासतना बुद्धी प्रकाशाक पावनासतना केल्ले मनशां तांकां बघता आनी एक वडांनी केल्लें बघता हें आतां भितर गिल्ट आसा अशें केल्लें सारकें न्ही म्हणून पूण वचोन सूख मागया या कांय तांच्या कडेन कांय करया म्हळ्यार ती नात कशें तें भायर काडी येता हाका आमी गिल्ट फिलींग म्हणटा हांव या आपणें सूख केल्ली आपूण सुखीदार हांवें वायट केलें म्हणून आपणाकच सांगून त्याच आदल्या जिवितान जिवचें तुमी सांगले 2 संगती
हातून दुसरी इल्लीशी गंभीरायची पयली पातकाक लागून तितली गंभीरायची न्ही म्हण सांगेत कित्याक म्हळ्यार समजोनी नासतना म्हणून खंयच्याय विशयी समजोनी नासतना केले नंतर ताका बक्षाणें सुलाब्यान मेळटा या बक्षूंची थोडी बटी गरजी आसना म्हण सांगेत कळीत नासतना केल्लें कितें कळीत आसोन जर केलां संदर्भाक आनी कितें कारणां लागून केलां तर आणकी चड इल्लें दुखीचें आनी बेजारायचें जाता आतां हांगासर एक गिल्ट फिलींग म्हणलें एक मानसीक एक कालें ड्रॉबॅक या पिडा म्हण सांगना हांव थोड्यांक पिडा जावन बदलता पूण एक मानसीक एक करगोवणी म्हण सांगेत पळयत पुस्तकांतले हांवें एक दाखलो दिवन हातून चड उजवाड घालूंक प्रयत्न करता आतां जुदासान जेजूक विकृत केलें ओके आनी पेद्रोनी जेजूक नेगार केलें एकल्यान विकृत केलें आनी एकल्यान नेगार केलें विकृत केल्लें जुदासान जेजूक पटलून ताणें केस दिलो आनी दाखोवन दिलें दुस्मानांक कोण तो म्हूण पेद्रून ओटल्यान तीन बटी म्हाका ताची वळखूच ना म्हूण सांगलें सोमा पळोवंक गेल्यार पेद्रूचें पातां भयंकर गंभीर कित्याक म्हळ्यार जुदासान व्हडलें कांय सोंगो नासलें पेद्रून पुरो सुमार पुरो सांगलें जेजू विशयान तशें अशें हांव तें हें करता तशें करता म्हणून सांगून ताणें हें केलें आमच्या दोगांयच्या जिणेंत मुखार कितें जालें म्हणल्यार आमकां एक पळयलें जाल्यार एकलो गिल्ट फिलिंगांत सुसायड करून मेलो पेद्रू रोडलो आनी जेजून आपणाक बक्षिलें म्हणून मुखार गेलो आतां आमकां हर एकल्यांक सूख केल्ल्यांक कुमसारान बक्षांना मेळटा पूण देवान बक्षूंक ना हांव आणकी पातकी म्हणून हांवें जियेवयेत हांवें केल्ली व्हडली सूख म्हजे व्हडलो पातकी दुसरो ना पूण आज तावन हांव तें करिना हांव कितें जाता जाल्यार बरें करता म्हणून जियेवयेत सो ल्हानपणार कितें केलां तें केल्लें करून जालां आनी तुवें कुमसारान सांगलां या सांगूं ना तुका बक्षांना मेळ्ळां जालें आज तुवें ताचे विशयान चिंतून कांय बरेंपण करूंक जाता की जायना बरेंपण कितें करयेत जर तुवें त्या दिसा आवय बापाय तुज्या दुखयल्लें आज ती नात आवय बापायच्या जाग्यार आसच्या हर एकल्या मलगड्यां जावंक पुरो वडिलां जावंक पुरो प्रायस्तां जावंक पुरो कुमोग कर तूं तांकां बरें कर खंय अवकाश मेळटा तुका बरें कर तुका तुज्या आवय बापाय करूंक मेळना कोण असली परिस्थितींत आतां कोणी दुखयतात तांच्या आवय बापाय तांकां वचून सांग तूं सायबाळे हांवें तशेंच केलें आज हांव करगा तें तूं करिनाका हें मिस हांव कर तशें म्हळ्यार पेद्रू बरी मनोभाव घेतल्यार जायते आनीकय बरें करयेत हांवें बरें करूंक अवकाश आसा जूद आसा बरी कोण चिंता तो त्याच करगोवणेन जियेता देखून कोण असल्या गिल्टी फिलिंगान जियेता तो खूब साराच्या सक्रामेंताचो महत्वच उणो करता देवाच्या बक्षाण्याचो महत्व उणो करता देव बक्षिता पूण म्हाका बक्षीत गी म्हज्या पाताक बक्षूंक जायत कितें म्हळ्यार देवाच्या बक्षाण्याचेर दयाचेरच एक दुबाव उसरलो तें तुवें केल्ल्या पातकाच्या व्हडल्या पाताक जालें एक्चुअली आनी आमी एक पाटी गार्बेज कितें कोयर आमी घालता आनी कोणे कॉर्पोरेशनाच्या की या हेर तुमी हळ्ळेंत आसा जाल्यार कोणी येवन व्हरता या आमी खंय पुरता परतून फाल्यां उडास आयला हांवें काल परत उडयला म्हणून आमी कोणी उस्ती ना कित्याक उस्ती लागले चड घंटा ते उडयल्लें उडोवन जालें गार्बेज कालेंय आसून ती परत्यान ते वस्तूंची गजाल ना आमी केदाळ आमच्या कुमसारांत आमच्या आदल्या पातका विशयान जेजू सांगता हांव जेजू ते गार्बेज काडून गेलो ओके वय परतून येवन आमी जेजू तें कालें बरें उडयलां आमी म्हाका पळोवंक जाय म्हळ्यार जेजू म्हणटा तें नाका तें हांव पळयता तें हांव कंपोस्ट करता आनी खंय घालता तुका ताची गजाल नाका देखून कोणेय आदल्या पातकान जियोवचें न्ही सुटा हांवें कुमसार जाल्या उपरांत हर एकल्याचें जाय आज तावन म्हाका बरें करूंक अवकाश आसा तुवें तुज्या आवय बापाय कितलेंय मापान दुखयलां जावंक पुरो तूं आज सूख मागल्याय तुवें ती खंय आसूं आज तावन तूं बरें कर देखून गिल्ट फिलींग इज नॉट ए क्रिश्चन एटिट्यूड ओके आजकाल मेडिकल हातूं वैद्यकीय रितीनी हाका हें आसा कालें वखद आसा मानसीक रितीन सायकोलॉजिकल कावन्सिलिंगा मुखांतरी हाका हें आसा थोडे पटीन कुमसाराच्या सक्रामेंतांत पावता अशें कांय सांगलें तर देवान तुका बक्षील आनी कांय चिंता नाका मुखार बरें कर मस्त जावन गुण जाता कित्याक म्हळ्यार कुमसारी एका रितीचें कावन्सिलींग थंयसर देव आसा देवाचें उतर आसा आनी सक्रामेंताची कृपा आसा आनी मस्तानांक हातून भलायकी मेळटा थोड्यांक इतलें तांच्या नर्वस सिस्टमाक आनी मतीक हें जालां थोड्यांक आमी भोवशा सायकोलॉजिकल कावन्सिलींग दिवचें पडटा हातून तावन भायर येवंक कित्याक म्हळ्यार तूं खोटो न्ही
तुवें वायट धरला बाई तूं खोटो न्ही तूं मनीस बरो तुका बरें करयेत देखून हें डिस्टिंक्शन कितें जेजून केलें पळय पातकी आनी पाताक ओके ताणें पाताक कांटाळलें पातक्याक तो कांटाळो ना देखून कोण तो मनीस जावं तरणाटो आपणे ताचे पाताक जेजू आजून खंडन करता पूण पातक्याक न्ही पातकी मनीस आमी मनीस जावन आमकां जाय देखून आमी हर एकल्यान चिंतूंक जाय हांवें कसलेंय वायट केलां पूण देवा मुखार हांव बॉक्सांनी जोडल्या उपरांत हांव एक नवो मनीस आनी म्हजी डिग्निटी म्हजें कितें म्हणटात मौल्य तें एका संताक कितें आसा तेंच देवा मुखार हांवें नवें जिवे देखून वी शूड नॉट लिव इन गिल्ट फिलींग रादर लायक पेद्रू बरी आमकां आनीक बरें करूंक जाता जेजूक नेगार हांवें केलें पूण आनी मुखार हांव करचो ना म्हणल्या मनोभावान आमी जियेवया मोगाच्या न्हू सबार संगती आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत एक या आनी एका वेळार असल्या आमच्या जिणेंत येतातच एकल्याक आनी एकल्याक खंयच्या म्हण वेळार असल्या संगती विशयांत आमकां भोव अपुर्बायची जाणवाय दिल्या अनुभवातावन आनी जें कितें शिकिल्लें आसा तांतूंतावन विविध गणिता मुखांतर उदाहरणां मुखांतर मानादीक बाप लिओ लासरादो हांणी तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू बरें करूं थँक्यू तुमकां कोणाकी ह्या संवाद कार्यक्रमाक या इतर खंयच्याय संवाद कार्यक्रमाक लक्ती जाल्लीं सवाल आसा जाल्यार तुमी आमच्या लागीं विचार येता वॉट्सॅपा मुखांतर 9449821580 आनी तशेंच ईमेल करचें तर onilds@gmail.com परत ते बोटी मेळटा पर्यंत तुमकां समेजता की देव बरें करूं समट आणि सावाला संसार जाता असताना सगळी आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाडटासल्यान कडपा सारक्या भाव वाडटा वाडल्यार खऱ्या भाव वाडटा
वाटून परताना सडय आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भावाटासल्यान कडपा सारक्या भावाटा वाडल्यार खऱ्या भावाटान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार समर्थ आणि सवाला हर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि ख्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.